टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आजच न्हू फाटल्या खूब दिसांतल्यान चालू आसा. म्हापसा एकतानगर चालू आसा आनी कोलवाळे चालू अंजुना सगळे फूल म्हापसा सब डिविजनान खूब दीस जाले टॅनंट व्हेरिफिकेशन चालू आसा. लालाकी बस्ती असली थंयसरूय आमी 100-150 लोकांक फाटी टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्लो. अरावंड 70-80 लोकांक अरेस्ट केले. आजूय बी म्हापसा 47 लोकांक अरेस्ट केल्या जे काय व्हेरिफिकेशन सारकें नाशिल्लें. ड्रायव्ह सदींच चालूच उरता. एका तरेची कांय लोकांनी एक परसेप्शन केलां की म्हापसान क्रायम वाडला म्हणून. पण ही फिगर कंपेर करीत जाल्यार 1 जानेवारी 2023 ते जून एंड 2023 हेका जर कंपेर करशी 1 जानेवारी 2024 आनी आजचो जुनाचो लास्ट आठवडो जाल्यार 17 केसी कमी रजिस्टर जालेल्या ह्या 2024 आनी 10% डिटेक्शन चड आसा गेल्या वर्सा पेक्षा. म्हणटकूच एका तरेन परसेप्शन की क्रायम वाडला म्हणून, पण एक्चुअल रियलिटी फॅक्ट्स आनी फिगर्साक चॅक करीत जाल्यार क्रायम म्हापसान कमी जाला आनी डिटेक्शन वाडलां.